नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। हांव स्नेहा। आयच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पळोवया हेडलायन्स। काँग्रेसीची मनीषा उजगांवकार आनी शमिला सिद्दीकीक केले पक्षांतल्यान निलंबित, पक्षाआड भुमिका घेतिल्ल्यान केली कारवाय। गांवकरवाडा होंडा सत्तरीत खोपीक लागलो उजो, उज्यान सामानाचो लासून जालो गोबोर, सुमार 1 लाख रुपयांचे लुकसाण। आमदार विजय सरदेसायांच्या मागण्याचेर जातली चर्चा, ज्येष्ठ फुडारी घेतले निमाणो निर्णय, सांगता काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे। पाटकरांच्या विधाना उपरांत राजकीय चर्चाक उधाण ना 2 गट, काँग्रेस एकूच। प्रदेशाध्यक्ष चोडणकरान केले स्पष्ट, मात पाटकरांच्या विधाना लागून काँग्रेसीन 2 गट जाल्यात काय कितें पडला प्रश्न। नागा साधूचो बेस करून तोरशा एका दादल्याची फटवणूक, 3 जाणांक महाराष्ट्रातल्या धुळे जिल्ह्यातल्यान मोपा विमानतळ पुलिसांनी केली अटक। आणि दारगळे माखाजन वाठारात ट्रक आनी दुचाकीचो भिरांकूळ अपघात, दुचाकी वेल्या जोडप्याक मरण, पुलीस करतात फुडलो तपास। आता खबरो विस्तारान। गोवा फॉरवर्डाची सध्या काँग्रेसी बरोबर युती आसा। आमदार विजय सरदेसाय हांचे मागणेचेर तांचे बरोबर चर्चा करतले। ह्या विशींचो निमणो निर्णय ज्येष्ठ फुडारी घेतले, अशी माहिती काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन दिली। आमदार विजय सरदेसायच्या विधानाचेर माणिकराव ठाकरेन प्रत्युत्तर दिला। 2022च्या विधानसभा वेंचणुके उपरांत आपलो पक्ष काँग्रेसीत विलीन करपाचो आनी आपल्याक विरोधी पक्ष फुडारी पद दियात म्हूण आपणे काँग्रेसीक ऑफर दिल्ली, अशें विधान आमदार विजय सरदेसायान ताच्या वाडदिसा निमतान केल्ले। ताच्या ह्या विधानान काँग्रेसीत बोवाळ पडला। हे विशीं पत्रकारांनी काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांक प्रश्न केले। आयकात हे विशीं काँग्रेसीचे फुडारी कितें म्हणटात ते। Sardesai has made a statement saying that he could have become LOP but he was stopped. What do you have to say on that issue? क्या देखिए, विजय सरदेसाई जी एक हमारे अलायंस पार्टनर हैं और उस तरीके से उनका हमारे से एक रिश्ता है, एक समझौता भी है और उस तरीके से हम आगे भी जाते हैं। अभी उन्होंने कल जो कहा वो आपको पता है कि क्या क्या उन्होंने कहा है। तो पहले उनका उस वक्त की बात है कि मैं मर्ज होना चाहता था, पार्टी हमारे मर्ज करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त इस बात में अभी उनका उसके प्रति क्या उनका रवैया है, किस तरीके से वो अभी क्या चाहते हैं, वो हम कुछ लोगों को जिम्मेदारी देके उनके साथ बातचीत करेंगे। लेकिन अलायंस पार्टनर है और हमारी कोशिश ये है कि जितने भी अलग अलग पार्टी है, स्टेट लेवल की पार्टी है जो बीजेपी को हराना चाहती है, उन्होंने एक साथ आना चाहिए। उनका भी यही मकसद होगा ऐसा मुझे लगता है। म्हाका दिसता ताका देवान बरी शक्ती दिवची ह्या बीजेपीच्या विरुद्ध। आज जेन्ना आमी थोडेशे आहात जे वांगडा रावन बीजेपीच्या विरुद्ध आमी झगडपाक जाय। आनी म्हाका दिसता गोंयकारांक खबर आसा ज्या पद्दतीन बीजेपी सगळ्या मदीं फूट घालपाचो प्रयत्न करता, तो फूट घालपाचो म्हाका दिसता बीजेपीचो हात आसा मेन। आनीक देवान गोंय सांबाळपाक म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी एकठांय जावपाक जाय। दुबावना विधानसभेन जे आमी बीजेपी विरुद्ध झगडटा त्याच पद्दतीन मुखार लोकांक दिसता एकठांय रावन झगडपाक जाय आनीक फुडें वचपाक चलपाची न्हू, धांवन ह्या बीजेपी विरुद्ध आमी सगळ्यांनी बीजेपी विरुद्ध काम करता। सो तुमकां दिसता की बीजेपी विजय सरदेसाईक मॅन्युपुलेट करता अशें? प्लीज डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ बिकॉज तुम्ही म्हणला की I am very clearly saying I am wishing him all the best. May God give him good health, good wealth and everything. Together जे आमी
चल या फुडें न्हू, चल धांवपाची गरज आसा, चलपाची न्हू. पार्टीच्या प्रोग्रामाचे अनाउन्स केले पार्टीचे न्हू, काँग्रेसीचे रिगार्डिंग अलायन्स अलायन्साचे देखून उलयला तो LOP जावंक शकतालो पूण ताका जावंक दिवंक ना म्हणून. What do you have to say? आमी आयज आमचे बसपाचे आसा सगळे. तेजेर नो वी हॅव मिटींग ऑफ ऑल द ऑफिस बेरर्स टुडे एंड ऑल द सिनियर लीडर्स ऑल्सो विल बी. No, but you are diverting from that topic. No, I'm not diverting. So what is your say on that? On what? On MLA Vijay Sardesai statement which he made त्यांनी सांगले की मच करपाचे आहे दिनेश गुंडूरावान सांगले ताका की How I can comment on something? तुम्ही सुद्धा असले तुमचा सुद्धा गजाल खबर आहे Are you aware about this? Yes, I'm aware of that. It's given the proposal. Proposal is before the High Command. So High Command has to take a decision on whatever it is. So what he said was correct. For everything, I'm not. No, correct. I was there in 1 or 2 meetings where I was there. Otherwise, I don't know other things. So I cannot endorse. गोवा फॉरवर्डाचे आमदार विजय सरदेसाय हांच्या वाडदिसा निमतान परबी दितना काँग्रेसीचो आदलो अध्यक्ष अमित पाटकरान विधान केले. विजय सरदेसाय काँग्रेसी बरोबर आसा आनी सदांच आसतलो, मात ते खंयच्या काँग्रेसी बरोबर रावतलो हे तुमी सोदा अशें पाटकरान विधान केल्ले. हाचेर प्रतिक्रिया दितना काँग्रेसीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकार हांणी गोंयांत एकूच काँग्रेस पक्ष आशिल्ल्याचे स्पश्ट केले. आयतारा गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे मुखेली आणि फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय हांचो वाडदीस जालो. ह्या वाडदिसाक काँग्रेसीचे आदल्या प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान हाजेरी लायली. विजय सरदेसाय काँग्रेसी बरोबर आसात आनी सदांच आसतले, मात ते खंयच्या काँग्रेसी बरोबर आसतले हें तुमीच सोदा अशें विधान केल्लें. ताच्या ह्या विधानाक लागून राजकीय मळार चर्चा चल्ल्या. तशेंच काँग्रेसीत 2 गट जाल्यात काय कितें अशे प्रश्न पडल्यात. मात हे विशीं जेन्ना काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकाराक विचारल्यार तांणी सांगलें गोंयांत एकूच काँग्रेस पक्ष आसा आनी पक्षात खंयचो दुसरो गट नाशिल्ल्याचें तांणी स्पश्ट केलें. ते म्हणल्यार विजय सरदेसाय जो आसा तो काँग्रेसी वांगडा आसतलो, पूण खंयची काँग्रेस ही तुमी सोदून काडा म्हटल्यार तेणी. म्हणजे दुसरी बीन काँग्रेस आसा अशें कितें आसा सर? तुम्ही तेका दिसता तेगे स्टेटमेंट हांव कसो रिएक्ट जातलो. 2 पार्टी आहा, काँग्रेस 2 पार्टी आहा. एकूच आसा. काँग्रेसीन 2 ग्रुप आहा, तुमचो एक आनी पाटकराचो एक वेगळो. काँग्रेस सगळो आसतो काँग्रेस ग्रुप. तर अमित पाटकर असो कितें स्टेटमेंट करता? तुम्ही तेका विचारपाक जाय. आता सध्या काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्ड स्टेटस कितें अलायन्सान आसा ना कोणें नांव म्हणलां आसा अलायन्सान कित्याक त्या साठी विजय सरदेसायचे स्टेटमेंट जाता ते खातीर उलोवप चालू आहा. आमचे बसून डिस्कस करपाक जाय न्ही सगळे जेतले कितें आसा अलायन्साचे इश्यू आसात ते स्टेजी वयल्यान जायना न्ही, ते बसून सगळ्यांनी डिस्कस करपाक जाय आनी खंयचे अलायन्स जे आसात दोनी एकमेकाच्या पार्टीक रिस्पेक्ट दिवपाक जाय. सो आमी खंयच्याय पार्टीक अलायन्सा आसून दुसरे पार्टीक अटॅक करप नासता. मजगती काँग्रेस पक्षात सध्याचे तांचे पोझिशन कितें आसा असो प्रश्न विचारतकच काँग्रेसीचे आदले अध्यक्ष अमित पाटकरान पक्षाच्या फुडारपणा विशीं प्रश्न उपरासल्यात. आपूण एक निश्ठावन काँग्रेसीचो कार्यकर्तो अशें तांणी स्पश्ट केलें. आपल्या पदा विशीं पक्षाच्या प्रभारीक प्रश्न विचारचो अशें सांगून सध्या पक्षान तांकां कसलीच जापसालदारकी दिवंक नाशिल्ल्याचें तांणी स्पश्ट केलें. तशेंच सोमारा काँग्रेसीची बसका जाली, मात त्या बसकेक आपल्याक आपोवणें दिवंक नाशिल्ले. देखून काँग्रेसीत 2 गट जाल्यात काय ना ते तुमीच सोदून काडचे अशें तांणी पत्रकारांक सांगलें. काल हांव जें उलयलां तें हांव इंडियन नॅशनल काँग्रेसीचो अध्यक्ष आशिल्लो आनी विजय सरदेसाय पळय जें उलयतालो तें इंडियन नॅशनल काँग्रेसीचें उलयता. आतां आज म्हाका तुमच्याच इन्फॉर्मेशन म्हाका कोणें रिपोर्टरांनी विचारलें की बाबा आज काँग्रेसीची मिटींग आसा. आतां कांय दीस लोक म्हाका सांगताले की आनी एक काँग्रेस खंयची दुसरी आहा म्हणून. आतां आज इंडियन नॅशनल काँग्रेसीची जर मिटींग आसा जाल्यार म्हाका कांय इंटिमेशन ना. सो आय डोंट नो वीच काँग्रेस जी आसा पळय ती म्हाका दिसता की तुमी सोद लावपाचो की आज बाबा जर तर काँग्रेसीची मिटींग आल्या ती खंयची काँग्रेस ही म्हाका तुमी सोद लावपाक ताजेर. काल तुम्ही सांगलेले खंयची पार्टी ती तुमकां खबर ना. ना हांवें सांगिल्लें तें इंडियन नॅशनल काँग्रेस, ज्या काँग्रेसीचो हांव पयलीं अध्यक्ष आशिल्लो ती काँग्रेस. आनी मुखार सुद्दां इंडियन नॅशनल काँग्रेस ज्या पक्षाचेर हांवें लास्ट टायम इलेक्शन लढयलें आनी अवघ्या थंय 300 मतांनी तो थंय जिखलो BJPचो आमदार, त्या इंडियन नॅशनल काँग्रेसीचें उलयता. आतां
आज जी मिटींग आहा ती तुमी शोध लावपाचो पण आम्ही गिरीशाक ऑलरेडी चालले आम्ही ना हे तुमी ताका विचारपाचें. तो सांगता तो तुमकां ती पूण म्हाका आज इंटिमेशन ना मरे सो ती ते दुसरी पार्टी गिरीशाची आय डोंट नो तुमकां आपोंक ना आज आपोंक इंडियन काँग्रेस नॅशनल पार्टी ना ती तुमी शोध लाया मरे शोध म्हणलं अमित पाटकर हांणी केल्ल्या विधानांक लागून राजकीय चर्चेक उद्दाण आयल्या. तांच्या विधाना उपरांत गोंय काँग्रेसीत आतां 2 गट जाल्यात काय कितें असो सध्या सगळ्यांक प्रस्न पडला. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पेडणे तोरशा वाठारात नागा साधूचे रूप घेवन विश्वास संपादन करीत भांगर आणि रोख रक्कम घेवन फरार जाल्ल्या तिगांक मोपा पुलिसांनी अटक केले. पुलिसांनी या तिगांक महाराष्ट्राच्या धुळे जिल्ह्यांतल्यान अटक केली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 8 जूनाक तोरशा वाठारांतले सूर्यकांत वीर हाची नागा साधूचे रूप घेवन फटवणूक केली. नागा साधूचे रूप घेवन आशिर्वाद घेवपाचे नाटक करून भांगराची सरपळी, आंगठी आणि 2600 रुपया रोख रक्कम मेळून 1,20,000 माल फारायलो. ह्या प्रकरणात पुलिशेंत गुन्यांव नोंद जाले उपरांत पुलिसांनी तपास सुरू केलो. CCTV फुटेज आणि तांत्रीक तपासाच्या आदाराचेर दुबावितांचो सोद घेतलो. दुबावित आरोपी गुजरात नोंदणी आशिल्ल्या धव्या रंगाच्या फॉक्सवॅगन पोलो कारींतल्यान महाराष्ट्रात गेल्ल्याचे स्पश्ट जाले. ते प्रमाण पुलिसांनी पंगड तयार करून धुळे जिल्ह्यांतल्यान नरुनाथ मदारी, दीपक नाथ मदारी आणि जगन्नाथ मदारी ह्या तिगांक अटक केले. तांचे कडल्यान भांगराची सरपळी आणि आंगठी जप्त केला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. ताका बरो तरेन उलयलो आनी ताका सारको कॉन्फिडन्सान घेतलो. ताजे कॉन्फिडन्स घेवन ताका तेणें हातीक ताजे एक फिंगर रिंग आशिल्लें गोल्ड आनीक गळ्यान चेन आशिल्ली गोल्डन ते तेणे दोनूय हे पळयले आनीक एक करून ताणें दोनूय घेतले हेजे आनी म्हणून तुजे बॉसान कितले पयशे आहा दी म्हणला. तेणे काडून सगळे 2,600 बॉसान ते कॅश आसले ते काडून दिले ताका. हे दितात मागीर तेंच्यांनी ताका तुजें बरें जातलें फाल्यां तुजें कल्याण जातलें देव तुका पावतलो हे करून ताका परत ताका ताणें हें केलें आनी ताका मातसो हिप्नोटायज केलो. ताका तें तेणें कांयच करूं ना आनी तो काडले आनी हे गेले. तेजे वांगडा दोन म्हणजे ते ताका बरें इन्स्टिगेट करताले ताका आनीक घे कितें करून तरी बरें ताका कांय अशें मारूं ना. बट ताका ताणें हिप्नोटायज करून ताजे कडेन पयशे तेंच्यांनी काडले आनी गेलो. वता आसतना हे मनिसान आतां हो कंप्लेनर आमचो सूर्यकांत मुकुंद वीर हेणें फक्त ताचो गाडयेचो एक नंबर नोट केलो दॅट इज 06 आनी GJ म्हणला गुजरात रजिस्ट्रेशन. हे फक्त ताणें आमकां इतकोच क्लू दिलो न्हय की हे गाडयेन तेणें मनीस आमकां अशें टोपी घातली आनी गेलो. मागीर आमी सगळे स्टाफ लागले. आतां आमच्या एरियान मोपा PS एरियान पडटा आपले पत्रादेवी चॅकपोस्ट. सो ते चॅकपोस्टाचेर वचून आमी सगळे जे डिटेल जितले गाडयेचे इनकमींग आउटगोईंग सगळे स्टाफान आमचो लागले. PI आमचो देवूलकार मागीर वजरकार हे सगळे ड्युटी ऑफिसर हेच्यांनी बाकीचे स्टाफ सारके लागून ताजे फूल आमी गाडयेचे तेजे डिटेल्स काडले भायर. गाडयेचे आमकां मातशे रफ नंबर दिसपाक लागलो. सो तो नंबरा वयल्यान आमी आमची टीम फॉर्म केली इमिजिएटली आनी तेजे फाटल्यान सारके रिगर्सीव लागले. सो हे करता म्हणून आमकां एटलिस्ट एक 4 दीस लागले. ताका आमी ट्रेस करता महाराष्ट्रान गेले मागीर गाडी गुजरातची सो गुजरातान गेले अशें करून मागीर लास्ट आमकां महाराष्ट्रा गुजरात आनी गोवा बॉर्डराचेर आमकां ती गाडयेचे तेजे डिटेल्स मेळ्ळे. मागीर आमी थोडो पुलिसाचो स्टाफ आसा आमचो धुळे पुलीस स्टेशन महाराष्ट्रा जे आसा तेंचोय हेल्प घेतलो. तशेंच गांधीनगर गुजरात तेंचोय आमी हेल्प केलो पुलिसाचो आनी ही गाडी आमी तिचे एसिस्टंसान ही गाडी ट्रेस केली. ट्रेस करून मागीर आमी ते लोकांचे ट्रेस केले जे कोण यूज करता ते की ताजे फाटल्यान एक परत आमकां एक क्लू दिलो न्हय. एक साधूचो फोटो आशिल्लो बारीक स्टिकर आशिल्लो. सो ते वयल्यान आमी ती गाडी सारकी पिन पॉयंट करून टेक्निकल सर्वेलन्स आमी सगळे घेतले आनी जितके आमकां यंत्रणा आसा आमचे कडेन एवेलेबल हे डिटेक्शनाक तांकां यूज करून आमी हितूंतल्यान 3 एक्युजाक एरेस्ट केले. गोमंतक टीव्ही खातीर तोरशेच्यान निवृत्ती शिरोडकार. धारगाळे माखाजन वाठारात कोळवाळ पुला लागसर रेंव येरादारी करपी ट्रक आनी दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. वेगान येवपी ट्रकान दुचाकीक नेटान धपको दिलो. ह्या अपघातांत साळ वाठारांतल्या जोडप्याक मरण आयलें. फाटल्या 36 वरांत गोंयांत रस्तो अपघातांत 6 जाणांक मरण आयलां.
जो इन्सिडन्स घडला की ट्राफीक एक्चुअली व्यवस्थित ना म्हणून आणि पुलिसांचे लक्ष हेसर आसूंक जाय कित्याक काय म्हणजे मदींच जे अशे टर्निंग बी दवरल्यात ताका लागून एक रिस्क पार्ट आसता पण ह्यो एक्सिडंट म्हाका दिसता ड्यू टू टॅक्निकल गाडयेचो जाला अशें म्हाज्या नदरेक आयलेलें आसा ताका लागून एक्चुअली सरकारान ह्या रस्त्याचेर लक्ष दिवन जाता तितलो मॅक्सिमम पुलीस कर्मी घालचे जेणे करून कितें वयर ओवर ब्रीज जो आसा तेजे फ्लायओवर तेजो इश्यू आहा ताका लागून इम्पॅक्ट खंयतरी पडटा पूण इतले एक्सिडंट खरें म्हणजे हैसर खंयतरी आमी खंयतरी कमी पडटात हांव सांगूंक सोदता खरें म्हणजे गरज आसली एक्चुअली स्पेशली ट्राफिकाची पुलिसांची खूब गरज आहा फ्रॉम आमच्या ब्रिजा कडल्यान धारगळी वयर फ्लायओवर जे काम चालू आसा थंयसर कंटिन्युअसली सो एटलिस्ट ते कंट्रोल उरतलो हें म्हाका दिसता आनी सरकारान इथे लक्ष दिवपाची खूब गरज आसा आणि काळाची गरज आसा कित्याक पेडणेकरां खातीर हे खूब त्रासदायक जालेलें आसा आनी बाकीच्या हायवे खातीर बाकीच्या लोकांक आज जी एक परिस्थिती आसा ही आतां एक्चुअली बिचोलीची गाडी म्हाका वायट दिसता हे कितें दुर्घटना घडली ही अशें जावप म्हणजे कितलें वायट सो हेचेर खरेंच सरकारान खंय तरी फुडें लक्ष घालपाची गरज आसा आनी म्हाका खात्री आसा की तरी लक्ष घालतली इमिजिएटली. नमस्कार, आम्ही आसात सध्या राष्ट्रीय महामार्ग 66 हांगासर आणि धारगळी हांगासर GA 038773 ह्या ट्रकान एका दुचाकीन जी दोगां जाणां जोडपी आशिल्ली तांचेर चिड्डून उडयल्या आणि दोगांय गेल्याची माहिती आता मेळिल्ली आसा. पोलीस हांगासर पाविल्ली आसा, यंत्रणा आणि ट्रॅफिकय व्हडा प्रमाणात ब्लॉक जाल्लेली आसा. पोलीस मुखायलो तपास करीत आसात. तुम्ही पळयत रावा, आम्ही काही डिटेल ज्या ज्या पद्धतीने मेळटली त्यांना दीत रावतले. हांव निवृत्ती शिरोडकर. पणजे महानगरपालिकेत सत्ताधारी आणि विरोधक असे भेदभाव चालू आसात. महापौरवान झाडां बेणपाची मशिनां विरोधी नगरसेवकाक दिवंक ना. 1.5 म्हयने मायज जाले विरोधी नगरसेवकांच्या प्रभागात धोको निर्माण करपी झाडां अजूनही बेणूक नात. पालिकेच्या ह्या भेदभावाक लागून आमकां लोकांच्या तिडकीक तोंड दिवचें पडटा असो आरोप विरोधी नगरसेवकांनी केला. जाल्यार नगरसेवकांनी केल्ले हे सगळे आरोप चुकीचे आसा अशें महापौरवान रोहिताचें म्हणणें. Getting support from the administration on certain issues which we want to bring to the notice of voters and pending public in general. So the main issue किती आहे तुमकां सगळे खबर आहा पावसाची पयलीं आमकां ते हे व्हडले मशिनां मेळटा स्कायलिफ्ट झाडां प्रूव करपाक. Now we have taken home 38th March the new council is come in place. From 38th March we have, all three of us have not been given the machine even for 1 hour. तर कितले वॉर्डां आहा 30 वॉर्डां कितले मशीन आहा 2 स्कायलिफ्ट आहा प्लस आमचे कडेन कुलोनार आमी जाणा आमी ऑपोजिशन आहा तुमी रुलिंगाक पयलीं धाडटा आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. आतां कितले 60 दीस वयर जाले. मार्च एप्रिल मे आतां आमी जुनान पावला. डायरेक्टली 2.5 months जाले आमचे अडेच म्हयने. आतां 75 डेजान आमकां इवन 1 वरान तुमकां टायम ना मशीन धाडपाक. दिस इज अ सिरियस इशू. पावसाची पयलीं प्रुनिंग जावंकूच जाय. आता वन्स द रेन कम इन फुल स्विंग मागीर तेन्ना करून कितें फायदो आमच्या वर्कराक वचून मागीर त्रास न्हू टू क्लाइंब ऑन अ रेड ट्री तर वर्कर पडूंक जाता मागीर. सो वी हॅव टू डू ऑल दीस बिफोर द रेन्स ऑर एटलीस्ट बिफोर द रेन स्टार्ट इन फुल स्विंग. ते झाडां कातरून उडयल्या ती पासून ना तितले म्हयन्याच्या म्हयने ती पडलेली ना ती काडीत जाल्यार ते काड म्हणत जाल्यार ते म्हणटा आयज काडटा फाल्यां काडटा काडना म्हणना कोत्ता म्हणटा पूण ते करीच ना. आनी ते म्हाका बोर्ड सुपरवायझर अलॉट केलेलो आहा तो तेका म्हाका दिसता इन्स्ट्रक्ट केलेलें आहा कितें तें म्हाजें आयकोन पासून घेयना. इफ आय कॉल कोत्ता म्हणटा बट शी इज नॉट कमींग. तें हेका धाडटा ते झाडू मारता तांकां धाडटा आनी ती मातशें रावता तांकां पोत्ते मारता. मेबी हॅव टू गो. आय मेट डेप्युटी मेयर कमिशनर मेयराकूय थिंगा आमकां धाडटा कांय आमचें करीच ना. ते दिसा म्हाका ट्री कट करपाक धाडलें बट दे डीड नॉट इन्फॉर्म मी. कावन्सिलर फ्रॉम अदर वॉर्ड ही हँडल्ड एवरीथिंग. And when one of my voter then म्हाका कॉल करून सांगलें तुजी झाडां कातोत्ता हिंगा. And when I called him he is telling me no they are already gone म्हणटा. मागीर सांजचे म्हणटा म्हाका मातशें हाफ एन आवराक कितें म्हाका ते तेंच्या फुड्यान वचून उबें करा जालें इतलेंच. Being a lady councillor they are doing like this for me. Same thing they are doing
They are considered also only for me. Start off by saying, at least now they are alleging that no work has been carried out in their words, which is not true at all. It's completely baseless. They are talking about pruning and all. I think tree cutters have been deployed in their words multiple times. I think their allegation is that the tree cutters have not been given. See, I'm not handling labor. I'll be very clear about this also now. There are a lot of important things that I'm handling right now. What happens is now, say, before the monsoon starts, we do a survey of all the dangerous trees in Panjim, whether it's Ribandar, Panjim, all things. Now, our teams proceed as per that. Now, there are 27 other councillors also. There are 3 of them. The thing is that why if they've not been getting me, I've not really checked. But as and when we get requests from the people of those areas, we have, and if it's dangerous tree or whatever it is, we always cater to the interests. Always cater to the interests of the people. मान्सून जरी डिले जाला तरी प्रत्येकाच्या वॉर्डान म्हणजे आमकां मेयरान पयलींच सांगलेलें तुमचें कितें कितें डेवलप म्हणजे प्री मान्सून वर्क तुमचे लिस्ट दिया म्हणून त्या प्रमाणे आमी सगळ्यांनी आमचे लिस्ट दिलें आमचे कितें कितें मेन ज्यो ड्रेनी आसा त्यो डिसील करपाच्यो जावं धाकट्यो ड्रेनी क्लीन करपाच्यो जे पावसा खातीर जें कितें काम आसा तें आमकां म्हणजे इलेक्शन जावन रोखडेंच मेयराक हें जावन रोखडेंच स्टार्ट केल्लें डेप्युटी मेयराक तेणें एक इंचार्ज केलो की सगळीं कामां डेप्युटी मेयरान पळोवपाची आनी त्या प्रमाणे आतां एग्जाम्पल म्हाज्या वॉर्डान म्हाका JCB जावं म्हाका लेबर जावं ट्री कटर प्रुनर सगळें विडींग मशीन हे सगळें आमी टायम टू टायम हाडून आमी काम आमचें केलें. अल निनोचो परिणाम आता दिसपाक लागला. फुडले 7 दीस हवामान सुकें आसतलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. अंदू पावसाचें प्रमाण 50% उणें जाला. मात फुडल्या 2 म्हयन्यां खातीर जाय तितल्या उदकाचो सांठो धरणांनी आसा अशी माहिती उदका स्रोत खात्याचे वरिश्ठ अधिकाऱ्यान गोमंतकाक दिला. तशेंच हाचो धपको शेतकाऱ्याक बसूं शकता अशें संबंधिताचें म्हणणें. अल निनोच्या परिणामाक लागून गोंयांत जून म्हयन्यांतूच गिमा सारकी परिस्थिती निर्माण जावपाक लागल्या. अंदू मॉन्सूनाचे आगमन दर वर्सा प्रमाण त्याच दिसांनी जाल्ले असले तरी पावसाक नेट नाशिल्ल्यान दिसान दीस गरमी वाडत आसा. पावसाचे प्रमाण सरासरी परस 50% उणें आसा. पावस नाशिल्ल्यान उदकाचो उणाव निर्माण जावपाची भिरांत आसा. ते भायर पेरणी लेगीत लांबणेचेर पडपाची शक्यताय आसा. 1 जून ते 14 जून मेरेन सरासरी प्रमाण गोंयांत 326 मिमी पावस पडपाक जाय. मात आतां मेरेन तो 162.3 मिमी म्हळ्यार 6.38 इंच पावस पडला. हे प्रमाण पावस 50% उणें आसा. 1 जून उपरांत गोंयांत अजून मेरेन एकूय दीस 1 इंचा परस चड पावसाची नोंद जावंक ना. 10 जूनाक सगळ्यांत चड 24.7 मिमी पावसाची नोंद जाल्यार हो पावस लेगीत इंचा परस उणो जाता. साळावली धरणांत 28% उदकाचो सांठो आसा. तियाळी 31%, हणचुणा 11%, चापोली 41%, आमठणे 52%, पंचवाडी 20% आणि गावणे 44% धरणांत उदकाचो सांठो आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. कलंगूट मल्टी लेव्हल कार पार्किंग प्रकल्प ऑक्टोबर मेरेन पुराय जातलो अशी माहिती आमदार मायकल लोबो हांणी दिल्या. एकदा प्रकल्प पुराय जातकच हो प्रकल्प बुटाच्या अंतर्गत दिवपाचें थारायला. हो प्रकल्प कलंगूट वाठारांतल्या पार्किंगाची समस्या उणी करपाक मदत करतलो. तशेंच येरादारी अवस्थेत सुदारणा जातली. थळाव्याक आनी पर्यटकांक बरी सुविधा मेळटली. आमकां टिटोज लेनाचेर आमचो व्हडलो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा आनी टिटोज लेनाचेर तेका लागून आमी आतां कितें केलें की सगळे आमी वचून फ्रायडे वचून मेवले आमी फ्रायडे फ्रायडे मेवन आमी खूब पयले प्रॉब्लेम जाला तेजो. सो आमी आतां कितें केलां ऑन फ्रॉम फ्रायडे सॅटर्डे संडे इट इज अ वॉकिंग लेन. पीपल यूज टू ब्रिंग देयर बायक्स कार्स एंड पार्क इन टिटोज लेन. ते रोडाचेरूच पार्क आनी सगळे बार्रांनी वचप. आनी जोर तर फाल्यां कसलोच इन्सिडंट जालो जाल्यार फायर ब्रिगेड थिंगा पावची नासली. दुसरे जो तर कोणाक धांवूंक जाय आतां फायर जालो आनी कोणाक धांवूंक जाय धांवपाक जागो आनीक ना. सो ती आखी लेन जी आसा 6 मीटर रोड हॅज टू बी ऑलवेज क्लियर फ्रॉम ऑल एन्क्रोचमेंट एंड ऑल्सो फ्रॉम 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स. सो दॅट इज बींग नोटिफाईड एज नो पार्किंग फॉर 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर. And especially in the evening on Friday, Saturday, Sunday, 6 p.m. onwards, it will be up to 6 a.m. will be walking street.
विच इज अ व्हेरी गुड डिसिजन. सेकंडली आता गाडयो वाडलेल्यो आहा त्यो पार्किंग करपाक नाजरी पार्किंग कमी जाता. नाजरी पार्किंग म्हणून एक विलेज पंचायतीचे पार्किंग ते इट वॉज हँडीड ओव्हर बाय GSIDC अर्लियर वेन मनोहर पर्रीकर वॉज द चेअरमॅन टू विलेज पंचायत अँड कोमनीदाद ऑफ कलांगूट हॅड हँडीड इट ओव्हर टू पंचायत फॉर पार्किंग पर्पज. सो कोर्टाची ऑर्डर आहा ती आणि थिंगा मल्टी लेवल कार पार्क जावचे म्हणून पंचायतीचे एक विजन आहा आणि हे आम्ही अंडर बूट बेसिस दिवपाक थारायल्ले आहा. बिल्ड ऑपरेट ओन ट्रान्सफर हे पंचायत ह्या विकान तेजे टेंडर काडटली. बिल्ड ऑपरेट ओन ट्रान्सफर म्हणजे जे मनशान पंचायतीन आपलो पैसो मोडप ना, गव्हर्नमेंटूय आपलो पैसो मोडचो ना. सो तो कोण मनीस येता पळय तो पैसे मोडटलो, तो बांदतलो आणि पंचायतीक एव्हरी इयर पैसे दितलो. इट कॅनॉट बी बिग अमाउंट. So whatever is the amount they decide, Panchayat decides as per the rates prevailing going on. Parking, cleanliness आणि बोरे टॉयलेट फॅसिलिटी ह्या भागान आसच्यो म्हणजे कलांगूट बागा आणि अप टू गावरावाडा टू ऑल ओव्हर प्लेसेस स्मॉल नोटिफाईड पार्किंग्स आणि सेम वे फुटपाथ्स गोईंग टू दीज बीचीज जे आता खाली हो एकूच मल्टी लेवल कार पार्क नाजरीचो आता टेंडर जातलो ह्या विकान ते काम आम्ही ऑक्टोबरांसून रेडी करूंक सोदता आणि त्याचे भायर जो अनेक मल्टी लेवल कार पार्क करूंक सोदता आम्ही हे उमतावाडो, माड्डावाडो आणि तिवायवाडो ह्या लोकां खातीर जे ट्युरिस्ट येता तेंच्या हितून गेस्ट हाऊसांनी तेंकां पार्किंगाक जागो ना, ते रोडार पार्किंग करतात. ते जावचे म्हणून पंचायतीने एक डिसिजन घेतला आणि ट्युरिझमाकडे रिक्वेस्ट केला आणि सीएमाकडे की आमकां हो मल्टी लेवल कार पार्क घालून दिवचो म्हणून ट्युरिझम प्रॉपर्टी तितूनसून ट्युरिझमाकूय पैसे वयतले आणि पंचायतीकूय वयतले. सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर ट्युरिस्ट एज वेल एज लोकल्स. हे काळाची गरज आहा आणि ही सजमता ट्युरिझम डिपार्टमेंटूय सजमता, गव्हर्नमेंटूय सजमता आणि पंचायतूय सजमता. कित्याक आता मी पळयता मेस गेल्या विकान इतले ट्युरिस्ट येयले गोंयान. कलंगूट वॉज लायक अ मेस म्हणजे भितरूय वचोंक मेळना, भायरूय येवंक मेळना. हितून इमर्जन्सी व्हेकल्स ज्यो फायराचे आसूं 108 आसूं ह्यो पावपाक जाय लोकांच्या दारान आणि कोणाक जर तर उजो लागलो खंयच्या हॉटेलाक गेस्ट हाऊसाक जाल्यार थिंगा पावपाक जाय. ते पावच्यो आणि सगळ्यांक इमर्जन्सी सर्विसीस मेळच्यो आणि बरे फॅसिलिटी मेळच्यो म्हणून ह्यो मल्टी लेवल कार पार्क, बऱ्यो फुटपाथ्स आणि बरे रोड हे आसपाची गरज आहा. हडफडे बर्च क्लबाच्या उज्याच्या घडणुके संबंधी उच्च न्यायालयान महत्वाचे निर्देश जारी केल्यात. न्यायालयान एमिकस कुरे कडेन एक सविस्तर अहवाल सादर करपाचो आदेश दिला. या घडणुकेत जीव गेल्ल्या सगळ्या 25 व्यक्तींची नावां, पिराय, व्यवसाय आणि हेर तपशील आशिल्ली वळेरी सादर करपाक सांगला. याचिके संबंधी योग्य कारवाय वेळार जातली, पूण पीडित कुटुंबाक बेगोबेग लुकसाण भरपाय मेळप चड म्हत्वाचें अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी न्यायालयात स्पश्ट केलें. मजगतीं कांय पंचायतींनी अजून वेपार परवान्या संबंधी प्रतिज्ञापत्र दाखल करूंक नाशिल्ल्यान नोंद न्यायालयान केल्या. या प्रकरणातली फुडली सुनावणी 15 जुलय 2026 दिसा जातली. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेंच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर